हे गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आणि 2 दिसांनी आयज व्हिडिओ करता म्हणले 2 दीस जाले एकूय व्हिडिओ करूंक ना, शॉर्ट बी ना आणि लॉंग बी ना. सो एक्चुअली नाही टायमूच नासलो. सो फायनली आयज म्हटलें टायम काडून व्हिडिओ करूया, कारण 2 दीस जाले व्हिडिओ ना. सो अशें दिसता कितें तरी मिसींग जाल्लें अशें, कितें तरी मिस करता. सो डेली रुटीन आमचो सेट जाल्लो आसतना की बाबा व्हिडिओ करपाक जाय, ह्या टायमार व्हिडिओ अपलोड करपाक जाय. पण 2 दीस इतले बिजी उरले की तेतून आनी व्हिडिओ बीन करप पॉसिबल ना. आणि हांवेनूय मातसो रेस्ट घेतलो, कारण म्हटलें मातसो रेस्ट घेवया, कारण कामाच्या हितून व्हिडिओ आणि काम हे प्रॉपर अशें मॅनेज जायनासलें तेका लागून. आणि आयचो व्हिडिओय बीन भरपूर लेट असो स्टार्ट केला. तर म्हणटा तशें तुमकां खबरूच आसतलें घराचें काम बीन चालू आसा. आतां खूब जाणां एक्सायटेड आसा की काम खंय मेरेन पावला. सो मागीर शेअर करता तुमचे बरोबर. आणि 2-3 दीस जाले आमच्या हांगसर अजिबात पावस ना मेन म्हटल्यार. सो ते एक बरें जालें की पावस ना, काम फटाफट करूंक गावता. आणि आतां खंयचे दीस उरल्या, चवथ ही रोखडी लागीं पावल्या तेका लागून. सो मागीर शेअर करता तुमचे बरोबर काम खंय पावला ते. आणि त्याच बरोबर आयज न्हय हांव तुमचे एक रेसिपी शेअर करपाची आहा. ही जी रेसिपी आहा न्हय ती रिक्वेस्टेड आसा. एक्चुअली म्हाका एका सबस्क्रायबरान रिक्वेस्ट केल्ली आणि खूप दीस पयली रिक्वेस्ट येयल्ली. तेजें सामानूय हांवें हाडून दवरलेलें, बट म्हाजे कडेन टायम ना की रेसिपी ती शेअर करतलें म्हणून. सो म्हटलें फायनली आयज शेअर करूया. आणि एक्झॅक्ट म्हाका याद ना कोणी सांगलेली ते नाव, म्हाका याद ना. जर कोण तो व्हिडिओ म्हणजे हो व्हिडिओ पळयत आसत आनी तुवें जर रिक्वेस्ट केलें जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांग, कारण हांवें कमेंट सोदपाची ट्राय केली, बट तो आतां कमेंट खूब आसता. सो एक्झॅक्ट खंयच्या व्हिडिओन केली ती म्हाका याद ना. तरी बट सपोज गावलो कमेंट जाल्यार मागीर आन्सर स्क्रिनीचेर लायता. सो एक्चुअली ती रेसिपी जी आसा न्हय ती भरलेल्या वांयग्याची रिक्वेस्ट आसली म्हाका. आणि त्या दीस हांवें वांयगी बीन हाडून दवरलेली, म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करतलें. मागीर नागपंचम बीन जाली आणि कामाच्या हितून टायमूच ना. सो मम्मी म्हटलें आयज शेअर करूया. सो आयज तुमकां पळोवंक गावतली भरलेली वांयगी कशी कितें करता. आणि ती बीन आमच्या पद्दतीन. आतां खूब जाणां वेगवेगळ्या पद्दतीन करता आसतली, बट आमी कशी कितें करता भरलेली वांयगी हे तुमचे बरोबर शेअर करता. सो ते तुमकां पळोवंक गावतलें म्हणटा तशें. आणि रेसिपी करता करता म्हाजो मातसो हात जो आसा तो अवॉइड करा, कारण म्हज्या हातीक जो आसा तो हांवें घेन मारला. पेन रिलीफ मेळटा पळय तो. सो तेका लागून मातशें तुमच्या व्हिडिओन तो रेसिपी करतना दिसतलो. बाकी काय म्हजे कडेन ऑप्शन नासले, तो काडूय बीन शकना तेका लागून. कारण एक्चुअली न्हय काम करता करता ह्या 2-3 दिसांक टायल्सांची बॉक्सां उखल्ली हांवें. तेका लागून म्हजो हात जो आसा ना तो पेन करपाक स्टार्ट जालो. आणि टायल्सांची बॉक्सां जी व्हडली आसता पळय ती तुमकां खबरूच आसतली कितली हेवी आसतात सामकी. सो उखलता हातीक म्हज्या येतलो असो. सो तेका लागून म्हाजे चान्सूच ना रेसिपी बीन दाखयतना. आतां ते दिसतलें खंय तरी. सो मातशें एडजस्ट करून घे. तर चला किचनान या रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. आणि मम्मीन आयजूय म्हणटा तशें हें केलां, कितें करतली ती पातोळ्यो करतली अशें म्हणून प्लॅन केला सांजचेच तांकां दिवपाक. ओके, सो चला किचनान या रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. आयची रेसिपी पळोवपाक आमी स्टार्ट करूया. सो जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां, आयज आमी पळोवपाची आहा ती म्हटल्यार भरलेली वांयगी. सो तेका लागून हांगसर हांवें कितें कितें साहित्य घेतला तें सांगता. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर घेतलेली आसा ती म्हटल्यार वांयगी. तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता हांवें बऱ्या तरेन अशी वांयगी घेतल्या. आणि त्याच बरोबर ती बऱ्या तरेन धुवपाक जाय, म्हटल्यार धुवन घेया बरी. आणि सांगपाक गेल्यार न्हय टोटल हांवें हांगसर 6 वांयगी घेतलेली आसा. आतां तुमकां जाय तशी तुमी घेवं शकता. 6 म्हण, 7 म्हण, 8 म्हण अशा तरेन तुमकां जाय तितली घेवं शकता तुमी. बट हांवें हांगसर 6 वांयगी घेतल्या. आणि सायजीन सांगपाक गेलें न्हय ही पळयात, वांयगी जेन्ना बी तुमी घेता न्हय तेन्ना अशा तरेन घेया. मिडियम सायज घेया, म्हटल्यार चड मोठी घेवपाक जायना, चड बारीक बी घेवपाक जायना, मिडियम अशी घेवपाची. म्हटल्यार जाता तितली अशी बारीकूच अशी घेया, पण मोठी घेवं नाका, कारण तेजें भरलेलें बरें जायना. सो अशा तरेन वांयगी घेवपाची. आणि त्याच बरोबर तेचो देठ जो आसा तो तसोच दवरपाचो, तो काडून उडोवपाचो ना, कारण मागीर तो यूज जाता तेका लागून. सो सगळी वांयगी जी आसा न्हय ती हांवें त्याच सायजीन घेतल्या. ही पळयात पळोवंक शकता तुमी. आणि ती बरी क्लीन करून घेया. सो अशा तरेन टोटल 6 वांयगी घेतल्या. तेज्या उपरांत आमकां जाय ती म्हटल्यार सोय. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता हांवें सोय घेतलेली आसा. सोय सांगपाक गेल्यार न्हय अर्द्या वळ्याची सोय घेवपाची, म्हटल्यार जशी तुमची वांयगी आसा त्या प्रमाणे तुमी हांगसर सोय घेया. तेज्या उपरांत आमकां जाय तें म्हटल्यार इल्लेशें तेल घेतलेलें आसा हांगसर. तेज्या मागीर हांगसर मीठ घेवपाचें चवीनुसार, इल्लीशी हळद घेवपाची, एक कांदो घेतला कट करून, उबो घेवपाचो कट करून,
म्हटल्यार मिडियम सायज म्हणू शकता तुम्ही। त्याच्या उपरांत मसालो घेतलेलो आसा। आता मसालो सांगपाक गेल्यार तुमचेर डिपेंड आसा, जितले स्पायसी जाय त्या प्रमाणान तुम्ही हांगसर मसालो घेया। त्याच्या उपरांत लसूण घेवपाची। लसूण जी आसा न्हय ती चड घेतलेली आसा, म्हटल्यार अर्दो कांदो म्हणू शकता तुम्ही। त्याच्या उपरांत हांगसर इल्लीशी ओली कोथिंबीर जाय। सो इतले साहित्य आमकां लागता। तर सगळ्यात पयली सोय जी आसा न्हय ती भाजून घेवया। सगळ्यात पयली हांगसर न्हय हांव तेल ऍड करता। त्याच्या मागीर हांगसर लसूण घालपाची, मागीर कांदो। तर आता लसूण आणि कांदो जो आसा न्हय तो परतून घेया, म्हटल्यार भाजून घेया। तो चडूय न्हय करपोन असो घेवं नाकात, मध्यम असो भाजून घेया। जशी आमी रोसाची सोय भाजता न्हय तशेंच सगळे स्टेपी फॉलो करपाचे हांगसर। कांदो रेडी जालो। आता भितर सोय घालया। आता सोय बीन भाजून घेया। आणि सोय जी आसा न्हय ती कमीच घाला, म्हटल्यार चड अशी बरी लागना भरलेल्या वांयग्यान। म्हटल्यार जशे वांयगे आसा पळय तुमची, जशी वांयगी आसता तशेंच घालपाचे, बट चड घालू नाकात। सो अशे तरेन ही सोय जी आसा न्हय ती बरी परतून परतून अशी भाजून घेया। ही पळय। सो गाइस हांगसर न्हय आमची सोय भाजून रेडी आसा। आता भितर हळद बीन ऍड करूया। तर सगळ्यात पयली हळद घालया, त्याच्या मागीर गरम मसालो। सो मसालो जो आसा न्हय तो सदांच न्हय तुमच्या अंदाजान घाला तुम्ही हा, कारण हांगसर हांव न्हय म्हाका जशे स्पायसी जाय त्या अंदाजान हांव मसालो बीन ऍड करता, तेका लागून। बाकी जशी स्टेप आसा तशी फॉलो करा। सो मसालो ऍड करून न्हय सोय बरी अशी परतून घेया। ही पळय। सो अशा तरेन सोय जी आसा ती रेडी जावपाक जाय आमची। तर हांगसर न्हय सोय जी आसा न्हय ती प्रॉपर रेडी जाल्ली आसा। आता ही आमी वाटून घेवया, म्हटल्यार थंड जाली न्हय हांव वाटून घेतले। सो ही वाटून घेता म्हणसर न्हय आमी वांयगी हे करून घेवया, कट करून घेवया। सो गाइस आता आमकां न्हय वांयगी जी आसा न्हय ती कट करून घेवपाक जाय। सो ही पळय देठ तर तसोच आसा। सो आता न्हय अशे तरेन कट करून घेवंक जाय, म्हटल्यार भितर आमकां मागीर मिरसांग जी आसा ती भरूंक जाय तेका लागून। तर सगळ्यात पयली आता कट करून घेवया। सो सांगता तुमकां कशें कट करून घेवप ते। हे पळय सकयल्यान न्हय अशें कट करून घेवंक जाय। सो हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता। सो अशा तरेन न्हय ते हे पळय। सो अशा तरेन हे कट करूंक जाय, म्हटल्यार तुमकां मिरसांग जी आसा ती मागीर हेतून न्हय बरे तरेन अशी भरूंक गावतली। ही पळय तुमकां कळ्ळें आसतलें, अशा तरेन कट करून घ्या। ही पळय। सो हे पळय हांगच्यान कट करप, वयरसून न्हय हांगच्यान सकयल्यान कट करून घेवप, मागीर मिरसांग जी आसा ती बरी भरपाक मेळटा। सो तशीच आमी सगळी जी आसा न्हय ती अशा तरेन कट करून घेवया। सो हे पळय अशा तरेन, म्हणजे हितून मागीर मिरसांग बरी उरतली तेका लागून। सो अशीच न्हय सगळी कट करून घेवया। हे पळय चड ओपन करूं नाकात, हे मात ग्रीन जे आसा ते काढून उडोव नाकात, मागीर नाल्यार तशें रावचे ना ते। हे पळय सो वयलो देठ जो आसा तो तसोच दवरा। बाकी अशा तरेन सगळी कट करून घेवपाची। ही पळय
सो हांगसर सगळी वांगी जी आसा ना ती आमची कट जाल्ली आसा. सो गाइज आता आमी ना मिरसांग रेडी करून घेवया. सो हांगसर ना इल्लेशें उदक जे आसा ते ऍड करपाचे. सो चड ऍड करप ना, कारण आमकां ना ती मिरसांग जी आसा ना ती सुक्की अशी वाटून घेवंक जाय. सो पातळ करपाक जायना. सो तेका लागून चड अशें उदक घालू नाकात, एकदम सुक्की अशी वाटून घेवपाक जाय ती पॅट. सो हांगसर हांवें ना चड उदक घालूंक ना, पळोवंक शकता तुमी. सो अशे तरेन आता मिरसांग रेडी करून घेता. तर आमची मिरसांग रेडी जाल्ली आसा, पळोवंक शकता तुमी. म्हटल्यार अशे तरेन सुक्की अशी वाटून घेवपाची, चड पातळ अशी करप ना. आणि ही जी मिरसांग आसा ना ती आता आमकां वांयग्यांनी भरून घेवपाक जाय. सो ही पॅट अशे तरेन ना म्हणटा तशी वाटून घे. आणि सांगपाक गेल्यार ना चडूय अशी ती बारीक अशी वाटूंक ना, म्हटल्यार मातशी भरभरीत अशी वाटून घेवपाची ही पॅट अशे तरेन. सो अशे तरेन ही मिरसांग रेडी आसा. सो आता आमी ना ती हेतून भरून घेवया. तर सगळ्यान पयली आवाज मातसो अवॉइड करा, कारण भायर नाही भरपूर पावस पडटा तेका लागून. तर हे पॅट आणि म्हजो लेफ्ट हँड सुद्धा अवॉइड करा. सो अशा तरेन ना ही आता कितें करूंक जाय, आमकां अशी भितर भरून घेवंक जाय पॅट. मिरसांग नाही जाता तितली अशी भरून घ्या भितर. सो हे असे प्रेस करा आणि भितर भरा. सो अशा तरेन नाही ती भरून घेवंक जाय पॅट, भरपूर अशी भरा. सो हांगसर एक वांयगें भरलेली आसा हांवें. सो तशीच आमी बाकीच्या हितून भरून घेवया हे पॅट. सो अशा तरेन भरप भितर. हे पॅट हांगसर आमी सगळी वांयगी जी आसा ती बरे तरेन भरून घेतलेली आसा. आणि त्याच बरोबर हांगसर मिरसांग सुद्धा उरलेली आसा. आता ह्या मिरसांगेचे कितें करप ते फुडें तुमकां सांगता. तर ही जी आसा वांयगी आता आमकां ती बरे तरेन शिजोवन घेवपाक जाय. तर न्हय बाकीची जितली मिरसांग आसा न्हय ती हांवें एका आयदनान ऍड केली, पळोवंक शकता तुमी. आणि त्याच बरोबर ती बरे तरेन पातळ अशी करून घेतलेली आसा. आता भितर न्हय बाकीची जितली वांयगी आसा न्हय ती हांगसर ऍड करपाची, म्हटल्यार ह्या मिरसांगेन न्हय ऍड करपाची. स्लो अशी ऍड करा ही पॅट. सो अशा तरेन ना ही घाला स्लो अशी ही पॅट. आणि बरे तरेन ना ही वांयगी जी आसा ती आता हांगसर आमकां शिजोवन घेवपाक जाय ही पॅट. पळोवंक शकता तुमी बरे तरेन हांवें ही हांगसर ऍड केल्ली आसा. त्याच बरोबर हांगसरूच आता मीठ घालपाचें. सो चवीनुसार मीठ ऍड करा हे पॅट आणि मातशी हे करून घ्या. सो आता हांगसर न्हय मिक्स करपाची ना ती ही पॅट. मिक्स जर करीत नाही जाल्यार मिरसांग जी भरल्या ती भायर येतली तेका लागून. सो अशाच तरेन आता ही बरे तरेन शिजोवन घेवंक जाय, म्हटल्यार मिरसांग सुद्धा बरी शिजोवंक जाय आणि प्लस वांयगी जी आसा ती सुद्धा बरे तरेन शिजोवंक जाय. आणि मागीर लास्टाक खतखत्याचेर ओली कोथंबीर ऍड करपाची. सो आता ही बरे तरेन शिजोवन घेवया. तर गाइस हांगसर न्हय वांयगी आमची एका सायडीन शिजलेली आसा. आता ती आमकां टर्न करून घेवंक जाय. सो स्लो अशी न्हय टर्न करून घेया ही पॅच. अशी न्हय टर्न करून घेवंक जाय स्लो अशी, म्हटल्यार ती दोनाय सायडीनसून बरी अशी शिजोवंक जाय. आणि मिरसांग जी आसा न्हय ती तुमकां बरे तरेन आटोवन घेवंक जाय ही पॅन.
सो अशा तरेन ती सुशेगाद अशी टर्न करून घेया. तेच्या वयर असली तशी परत मिरसांग घाला. सो अशाच तरेन सगळी स्लो स्लो करून टर्न करून घेवंक जाय. आणि हे नाही चपात्या वांगडा बीन खावपाक बरें लागता सामके भरलेले वांयगे. तुमकां जाल्यार तुमी शेंगदाण्याची पूड सुद्धा थोडी जाणां घालतात, बट आमी अशी घालिना. सो अशा तरेन हे पळय. सो हे आता परत असले तशें दुसऱ्या सायडीनूय शिजोवन घेवंक जाय. आणि मिरसांग जी आसा ती बरे तरेन आटोवन घेवंक जाय, म्हटल्यार मातशें सुक्के कशें. सो हे पळयात. सो गायज हांगसर नाही बरे तरेन खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो. त्याच बरोबर वांयगी जी आसा न्हय ती बरी शिजलेली आसा. पळोवंक शकता तुमी बरे तरेन न्हय वांयगी ती शिजल्या दोनूय सायडीनसून. आणि त्याच बरोबर ग्रेवी जी आसा ती सुद्धा बरे तरेन आटलेली आसा. म्हटल्यार मिरसांग जी आसा न्हय ती तुमकां जाय तशी तुमी आटोवन घ्या. पातळ जाल्यार पातळ दवरा, और अशी दाट जाय जाल्यार तुमी आटोवन घेवं शकता. सो अशा तरेन भरलेली वांयगी आमची हांगसर रेडी आसा. ही पळयात, आमी मातशी पातळ दवरल्या, चड अशी ना, बट थंड जाल्या उपरांत ती जातली. आणि वांयगे जे आसा ते हे पळयात अशा तरेन शिजलेले आसा. पळोवंक शकता तुमी बरे तरेन शिजोवंक जाय म्हणटात तशें दोनूय सायडीनसून. सो आता म्हणटा तशी लास्ट जी आसा ती आमी ओली कोथिंबीर ऍड करूया. ओली कोथिंबीर जी आसा ती ऍड करूया. ही पळयात. आणि मागीर जाय जाल्यार सुशेगाद अशी मिक्स करून घ्या. ही पळयात. अशा तरेन आयची रेसिपी आमची हांगसर रेडी आसा. भरलेली वांयगी हे तर पळया बरे तरेन शिजला सामके, अशें शिजोवंक जाय. सो ही तुमी इजिली चपाती बरोबर पावा बरोबर खावं शकता. सो अशे तरेन तुमी ट्राय करा आणि मागीर कमेंट करून सांगा आयची रेसिपी कशी आसली ती. हांगसर कावळे पळयात शीत खाता, भरपूर कावळे येयले. मम्मीन न्हय तांकां शीत घातलेले ते पळयात थंय हांगसर. सो भरपूर येयले पळयात, 1 आणि 2 न्हू. हांगसर मम्मी न्हय म्हणटा तशी घरा कडेन वयता. सद्या जेवणाचो टायम जालो. सो भरलेले वांयगी केले न्हय, सो तांकां दिवपाक वयता. पावसान न्हय भरपूर असो काळोख केला सामको. आणि हांवें न्हय केस वयर बांदले, कारण किचनान जेन्ना बी काम करता न्हय तेन्ना म्हाजे केस वयरूच आसता. सो आतां आमी न्हय घरा कडेन वयता, कारण मम्मीन हे केल्लें कितें भरलेले वांयगे, म्हणजे भरलेले वांयगे बीन केले ना आमी. आनी मम्मीन रोस केल्लो बरो. सो तांकां दिवपाक वयता घरा कडेन. आमी मदीं मदीं मम्मी दिता तांकां रोस बीन अशें. सो भाजी बीन ताका लागून. सो म्हटल्यार हांवूय येता. तर घरा कडेन एक्झॅक्ट कितलें काम जालां तें मात ह्या व्हिडियोन दाखोवचें ना हांव. मागीर जशे जशे व्हिडियो येता तशें दाखयतलें. बट किचन रेडी जाल्लें आसा आनी किचन तुमकां खूब लायक जातलें. म्हटल्यार म्हाज्या मना सारकें हांवें करून घेतलां, म्हाका जाय तशें. सो मागीर दाखयता तुमकां. एक्चुली एक्सायटेड आसा किचन दाखोवपाक, बट ह्या व्हिडियोन दाखयना, मागीर दाखयता. सो पावसान भरपूर काळोख केला जाणा, खुबूच ह्या सायडीन. सो येयलो जाल्यार बरें आसा, गरमी जाता कसली. चला घरा कडेन या. कावळ्यान उडकी मारली, सो उदक पडलें म्हाजेर. पावस येता, सत्री मात घेवन येवंक ना आमी. मम्मी गेली. गरमी कसली जाता ना, 2 दीस पावस ना म्हटल्यार. ती पळयात थंय मम्मी आसा. सद्या आमी न्हय कपडे सुकत घेतले, मॉल ओपन केल्लो आसा. चला हांगसर आसात हे ओपन, म्हटल्यार हे काडूंक जाय, नाल्यार पावस पडत जाल्यार आख्खे वले जातले आनी पेड्यार येतले, बुरशे जातले. आतांच काडटा. आनी पावसान पळया काळोख केला भरपूर असो. आयज आसात तो, बरें जालें पावस येता तो. आसूं न्ही, ते सांजच्यो करया, पावस येयलो आतां. सो गायज आमी घरा कडेन येतात म्हणसर न्हय पावस शिवरपाक स्टार्ट जालो भरपूर असो. आणि सध्या एक दाखयता तुमकां. हांगसर पळय ग्रेनाइट बीन विंडोक आमी हे करून घेतलो. काल जालें हें काम सगळें लावन बीन घेतलें. सो किचन न्हय तुमकां खूब लायक जातालो. आनी पावस येयलो मातसो वगैरे आतां हांगसर रावची पडटली आमकां. तर ही जी रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर केल्या पळयात, ती मुद्दाम ट्राय करा आणि मागीर म्हाका सांगा तुमी कशी कितें करता ती रेसिपी. दिली आनी हांगसर येयली आमी सोमती म्हणटा तशी. आनी भायर पडटा पावस. आनी हे पळयात कपडे सद्या आसात अवॉयड करा, कारण सद्या तर कंडिशन अशी आसा. सो तेका लागून थोडे दीस म्हणटा तशें मम्मी कितें करतात. आमी बीन आतां जेवतली रोखडी.
2 दिवसांनी आता हाय करता 2 दीस तर नाचली. सो पाऊस कमी झाला. सो आता मी घराकडे वयतली. हय किचन कशें जालें आमचें कशें जालें सामकें. जितले बी खूपक येता पळय तांकां आमचें किचन लायक जालें मेन म्हटल्यार. सो मागीर पळोवंक गावतलें तुमकां. मातसो थोडे दीस वेट करा थोडे दीस. सो चला मागीर मेळटा तुमकां घरा वचून. तर हो पळय हांगसर न्हय पावस शिवारता. सो चला घरा कडेन या आमी. जेवपाचो इवन टायम जालो. बारीक बारीक म्हटल्यार भरपूरच पावस शिवारता दिसता तुमकां. येता सत्री बी नाही काय हाडूंक ना आमी. आनी एक्चुली खंय पावस आसलो 2 दीस पावसूच नासलो. आयज मातसो मातसो शिवरोंक स्टार्ट जालो. पण बरें जालें आं. इतली गरमी जाताली हांगा इतली म्हटल्यार हांव तुमकां सांगूंक शकना. म्हटल्यार पावस पडटा तेन्ना आमी म्हणटा आरे पावस पडटा आनी पावस पडना तेन्ना आमी म्हणटा आरे इतली गरमी जाता अशें म्हणून. चला येयली आमी घरा कडेन. आतां जेवणाची तयारी जेवपाची. कावळ्यांनी खाल्ले ते बरें ताट एकदम क्लियर केले. चला सो गायज आमी जेवली बी आनी जेवण इतलें टेस्टी आसलें ना खरेंच म्हणटा तशें भरपूर टेस्टी आसलें. सो बरें जेवले बी आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करया. आनी भरलेले वांयग्याचें केल्लें न्हय तें सुद्दां इतलें टेस्टी जाल्लें. स्पेशली तेजी ग्रेवी जी आसा न्हय ती खूब टेस्टी जाल्ली. तुमी मुद्दाम ट्राय करा. आनी खाता हांव कितें खाता सांगात पातोळी खाता गरम गरम आसा सामकी. सो मम्मीन जस्ट ओपन केलो तो. सो म्हटलें एक खावया गरम गरम अशी. आनी जेवल्या उपरांत मातशें कितेंशें म्हाका जाय पडटा. केन्नाय चुकोन अशें कितें गोड खावपाचें अशें दिसता. सो ताका लागून पातोळी हांव म्हटलें सो खावन घेवया. आनी कितें म्हणटात तें हांव एक्चुली आयज सिरियल पळयता. एक सिरियल चालू आसा टिवीचेर आनी ते सिरियलीन सुद्दां तेंच केलां भरलेले वांयगे आनी भाकरी तांदळाची भाकरी. मम्मी पळय नाल्या एक्चुली आमी तेच केलां. भाकरी मात करूंक ना आमी पण भाकरी आनी भरलेले वांयगे केला पळय. कसले कसले सिरियल चालू आहा तो मराठी सिरियल चालू आसा हय न्हू पळय. सो तेच केल्लें आसा. सो हांगसर हांव पातोळी खाता गरम गरम अशी. आनी रोखडीच मागीर 3-4 अशी जातात. सो मागीर घरा कडेन वयचें पडटा. सो हालीं तर हो रुटीन आमचो चालू आसता कळ्ळें ना. आनी मदींशें खूब बिजी उरल्या कारण एकदां बेगिना काम करून घेवपाक जाय म्हाका ताका लागून. सो पातोळी खावया पातोळी. पातोळीची रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगात म्हाका. शेअर करता तुमच्या बरोबर. सेकंड टाइम केला आम्ही पातोळी आयज. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. इतलेच रेसिपीज म्हणटात ह्या. सो तुमी मातशें समजून घे. सद्या काम बीन चालू आहा तेतून व्हिडिओ मदीं मदीं मिस जातात. मदीं मदीं गॅप पडटा ताका लागून. तरी तुमी एडजस्ट करून घेतली हांव जाणा. सो चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसतलो लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा एका नवीन व्हिडिओ देव बरें करूं आनी रेसिपी मुद्दाम ट्राय करा. सो बाय बाय.